आड्डोळसा आमी आणि सगळे जे लोकल जे व्हेजिटेबल जावं लोकल जे प्रोड्यूस विकतात जे ते हांगाच रोवन हांगाच सकयल विकता आनी इतकी वर्सांची तेंच्यांनी हे आमचे दायज राखून दवरलेले आसा. ते प्रोड्यूस विकता तेंकां हे दिसांनी नोटीस येयल्या, सगळे भिल्ले आसा. प्रत्येक फावटी तेंकां अशी नोटीस येता, धमक्यो दिता, कोण ना कोण तरी येता धमक्यो दिता आनी तेंकां सांगता की थोडे दीस तुमकां वाडोवन दिता मागीर काडचेच पडटलो म्हणून. आतां तेंकां लास्ट 10 तारीख दिल्ली आसा आनी 10 तारखेक तेंकां सगळे जे इतकी वर्सां तेंच्यांनी आपले पोट जे आपले भुरग्यांक तेंच्यांनी शिकयले ते आयज तेंकां काडपाक लायता. आनी लोक भिल्ल्या कित्याक हे सगळे जे तेंकां कितें कितें येता तेजेर तेंकां खुबशे जाणां भियेता, खुबशे जाणां आश्वासन दिवन वयता, तोंडी आश्वासन दिवन वयता. आनी आतां जेन्ना तांकां नोटीस येयल्या तेन्ना तांकां सांगलां तुमकां कोण कांय करचें ना जावं फुडें तुमकां थोडे दिसांनी आपूण फुडें हें व्हरता हें तांकां सांगलेलें आसा म्हणटा. पूण आमी इतकें सांगपाक सोदता की जे रिजनल प्लॅन 2021 आसा तो स्क्रॅप करपाक जाय. पंचायतीन ज्यो नोटीस धाडल्या कित्याक हे पंचायतीन आनी पंचायत तांकां कोणाक मेळपा येवना हांगा. पंचायत म्हणल्यार लोकल बॉडीज आनी लोकल बॉडीज हांगा फुडें येवपा जाय आशिल्ले. PWD म्हणटा आपलो जागो म्हणटा. PWD आपलो जागो म्हणचे पयलीं तांकां एक सांगपाक सोदता की गव्हर्नमेंट म्हणल्यार आमी सगळे लोकल आहा ते तुमी तेंचे पयलीं प्रोविजन करा. कित्याक इतकी वर्सान तेंच्यांनी हे सगळें सांबाळून दवरलेलें आसा पळय ते तुमी तेंकां हेल्प करना जावं गव्हर्नमेंटान कसलो हेल्प करना आज पर्यंत. गव्हर्नमेंटान तेंचो सगळो लोकल प्रोड्यूस जाय जाल्यार व्हरचो सगळो जे जे कितें कल्टिवेट सिजनल प्रोड्यूस सगळो तो तेंकां जाय जाल्यार व्हरचो. नाल्यार तेंकां बरे तरेन खंय तरी रावपाक एक तेंकां हे करून दिवचें प्रोविजन करून दिवचें. जेन्ना जर तुमी हायवे जर तुमकां इतको जायो जाल्यार हायवे कित्याक येता तोवूय जाणा आमी. हायवे तुमचे इतक्याच कारणां लागून येता कित्याक तुमकां FAR वाडोवपाक जाय सगळे कडेन. जाल्यार हे रस्ते ओके आशिल्ले तशे जाल्यार तुमचो FAR वाडोवपाक जाय, ते बिल्डिंगे येवपाक जाय, व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी. आयज गोंयांत तेंच्यांनी एक एक्सपेरिमेंटल बॉटल टायप केल्ले आसा गोंय आनी गोंय तेंच्यांनी आपले म्हूण समजता ते. पयरूच आमी एक मांद्रे इन्सिडंट पळयलो कशें येवन सेक्रेटरीक पडयलो थंय. हे दिल्लीकार हांगा येतले, हे घाटी हांगा येतले आनी आमचे सगळे लिगलायज करून वयतले. तेंकां जाय ते हांगा तुमी जे प्रोविजन करता आमचे लोकल जे आमचे गोंयकार तेंकां तुमी आयज पर्यंत कसलेच आदार दिल्लो ना. कोण गोंयकार हो सांगपाक तुमची कापस्ताद ना. कोण गोंयकार जेन्ना जो प्रश्न येयलो तेन्ना डिबेट करचे पयलीं तुमी पळोवन गेले थंयच्यान. प्रत्येकाक सांगता हांव तो आतां हो इश्यू आसता 25 वर्सां फाटलो इश्यू. त्या टायमार काँग्रेस गव्हर्नमेंट आशिल्लो आनी हांगा MGBचो दवळीकर आसलो. मागीर आतां गोविंद गावडे तेंकां येवन एक आश्वासन दिता. अजून पर्यंत तेंकां लागून कितें अशें केल्लें अशें कांयच दाखयल्लें ना की आपूण बाबा तुमच्या वांगडा ठामपणे उबो रावता म्हणून. कित्याक जेन्ना तेजे शेपडेर पांय दिता जेन्ना तेजेर फटफडटा तेन्ना तो उलयता नाल्यार तेका कांय खबर आसना. आनी प्रत्येक जाण हांगा जे आसा तितके जाणां सगळे जाणां आमी जे भोंवल्या ते प्रत्येक जाणां गाडे आसते सगळ्यांचे ट्रायबलांचे. आनी जशें पयलीं सांगलें हांवें की प्रत्येक जाणांचे पोट तेजेर चलता. आयज तेंची जर भुरगीं खंय ना खंय तरी आसा ती हांगच्यानूच जाल्ली आसा, हांगच्यानूच शिकोवन ती फुडें गेल्ली आसा, हेजेरूच केल्ले आसा. आयज कोणाक ऑलरेडी गव्हर्नमेंट जॉब ना जावं तुमी तेंकां खंयच कांयच दिल्ले ना. आमी बाणस्तारीचो इश्यू पयलो, आमी भोमाचो इश्यू पयलो. बाणस्तारी जेन्ना ते मार्केट घातले ते लोकल्सांक घातलेले म्हणून. पूण जर आयज जर आमी भायर वचून पळयता जे मार्केट आसा थंय मार्केटान कोण आसा जे भुमिपुत्र आतां तुमी जे सगळे लिगलायज केला ते भुमिपुत्रूच थंय आसा. कित्याक पयलीं म्हणल्यार थंय तुमकां कांयच ना. थंय म्हणल्यार जे पार्किंग आसा ते थंय फकत मेळना आनी भायल्यानूच लोक घेवन येता आनी भितर जे लोकल आसा तेंचो प्रोड्यूस थंयच्याच दवरता. तेजेरूय आमी उलयतले. पूण हांगा जे लोकल आसा तेंकां सांबाळपा जाय आनी जर तेंकां आतां पंचायतीकूय वॉर्निंग दिता एक तुमचे चड जाल्ले आसा पंचायतीचे नोटीस धाडली ती रिवोक करा. तुमी डिमांड घाला. तुमी आयज तेंचे बरोबर रावपा जाय आशिल्ले. तुमी पेपड्यो धाडून कितें नासता हेजे तेजे वांगडा गोविंदा वांगडा नासतले एकदां दवळीकर वांगडा नासतले खंय नासता म्हणल्यार कितें चल्लां कितें तुमचें हें तांकां सांगपा वता. तुमी एक धमकीत म्हणून घेया ही आमदाराकूय सांगता तुका धमकीत म्हणून घे. आमी ओगी रावचे ना. तुजो पंगा आसतो आतां आरजी कडेन आसा खबर आसा कशें नाका करतले तें आमी तुका. आनी बऱ्यान तेंचे हें सगळें जावंक जाय. तेंकां पयलीं म्हणल्यार डिमांड आमचो रिजनल प्लॅन आसा. तूं आतां व्हडलें कितें कितें उलयता म्हणून एसेंब्ली फूल पयली फक्त आपलें एक भाशण केलां तुवें बाकीचें कांय ना. व्हडलें कितें कितें हें करतलो तें करतलो आपूण आतां सरकाराक असो हेजेर धरतलो करतालो तूं. पूण कांय व्हडलेशें केलें ना तुवें थंय. लोकल्सांक उलोवपा जाय आशिल्लें तुवें. आतां तें मिनिस्ट्री केल्या तुजी तूं जाय तें उलोवपा मेळटा. डिमांड म्हणल्यार रिजनल प्लॅन 2021 तो स्क्रॅप कर. आमचे गोंयकार आसा तांकां काडपाची कापस्ताद करूं नाका. PWD ऑथॉरिटी आसा तांकां सांग जावं कोर्टाची ऑर्डर तितक्योय तुमचे कायदे व्हडले व्हडले केले तुमच्यांनी. आतां
पयर जो कायदो केलो तो तसोच कायदो करून घेवपाक जाय आशिल्लो हांगा गोंयकार आसा तांकां हात लावपाची कापासितात दवरपाक दिवं जायना म्हणून सांगपाक जाय आशिल्लें. हे सगळें सांगात. रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो मागीर तुमी डिमांड आसा तो आमचो की तांकां खंय ना खंय तरी मेळपा जाय, खंय रावपाक घालपाक मेळपा जाय, जे प्रोड्यूस आसा ते विकपाक मेळपा जाय बरे जाग्यार. तेवूय सांगता खंयच्या खंय खाची करून दवरूं नाका. जे जाग्यार त्यांची येरादारी आसता गाडयांची त्या जाग्यार तांकां हे मेळोंक जाय. आनी अशें करून आमी तेंचे बरोबर रावतले. प्रत्येक जाणा आयज आमी तेंचे कडेन उलयला, तांकां टार्गेट करता, तांकां खबर आसा, ते ओपनली उलयता आमचे कडेन. जेन्ना जेन्ना ते कोणा कडेन येता दुसरे जेन्ना आमी जे आजी सारखी हें आसा ती संस्था जावं एक पॉलिटिकल पार्टी हे सगळें हें केल्लें आसा तेंच्या फाटल्यान जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां ते टार्गेट करता. आनी हे टार्गेट तुमचे पॉलिटिक्स तुमचे कडेन दवरात. कित्याक आतां तुमची कापासितात जावची ना टार्गेट करपाक. तेन्ना तुमी भुरगे म्हणटाले आनी पयरचे असेंब्लीन कितें आमी दाखयल्लें आसा, कोण भुरगे आनी कोण कशें स्ट्रॅटेजी करपाक शकता ते सगळें दाखयल्लें आसा. तुमकां ही एक सांगता, गोविंद गावडेकूय सांगता की हे लोकांक आलोवपाची कापासितात करनाका आनी तुजी पॉलिटिक्स तुजे कडेन दवर बाबा. तुजी पॉलिटिक्स आमी पळयता बरें पयलींच्या तूं जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट करून पडटालो तेन्नाच्यान तुजी पॉलिटिक्स पळयता आमी. आनी मागीर तूं जो ढवळीकारा कडेन पीएम म्हणून आशिल्लो तेन्नाची तिवूय पॉलिटिक्स आमी जाणा. म्हणून तूं ती एक हितून रावनाका तूं की आमी भुरगे आनी ते हितून तूं रावनाका. आमकां खबर आहा तुजी पॉलिटिक्स कितें तें. आनी ही उतरां येवन तोंडान दिवं नाका. तांकां खंय तरी बरोवन प्रोविजन करून दी. तांकां लिगलायज म्हणून ते एक स्वताच्याच एक ताट मानेन तेंच्यांनी आयज अभिमान म्हणून ती भाशणां उलयता पळय ती अभिमान तुका हांगा लोक दाखयताय. हे स्वाभिमानान जगले हांगा कोणा कडेन वचना आसतना. आयज तुमी तांकां एक लाचारीचे कडेन व्हरनाका. हे लाचारी जर व्हेले जाल्यार आमी तुमकां ओगी रावचे ना. कित्याक तो पदो म्हणटा तशें पंगा आमचे कडेन आसा. रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय आनी पंचायतीन ती नोटीस जाली ती रिवोक करपाक जाय. पंचायत बरोबर आसपाक जाय तेंच्या कडेन झगडपा लागून. रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच बरोबर आसतले. जर तुमी तेंच्या कडेन आसा आमी तुमच्या कडेन आसा हेंवूय सांगता परत एकदां. तशें पयर तुका सांगलेलें असेंब्लीन जर तूं आवाज करता आमी तुजे बरोबर आसा पूण तुजो व्हडलोसो आवाज येवना तरी सुद्दां तुका एक हितून आमी सपोर्ट केल्लो. पळय आनी वच आनी पळय ते व्हडलें सांगत जालें हांगा येतलें पूण तांकां काडूं जायना हांगा. सगळ्याक येवकार. म्हाजें नांव रुपा जल्मी, पिरवळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आजीचो प्रेसिडेंट. आयज आमी सगळे जे हांगासर जे गाडे आसा ज्या गाड्याचेर जो लोकल जो वेपार जो आसा तवशीं, घोसाळी, काराटी जो कसलो भाजीपालो जो आसा ते विकून आपलो पोट भरता. आयज हितून काही लोक हो वेपार विकून जे 20 वर्सांचेर विकताले त्यांचे आयज वय जवळ जवळ 60 वर्सां जाल्ली आसा. आनी आज तांकां नोटीस येयल्ली आसा. हेजे पयलीं तांकां नोटीस तांकां येत आसा की तुमचे गाडे काडात. आतां तांकां फायनल नोटीस येयल्ली आसा तुमचे गाडे काडात म्हणून. हांव हे सरकाराक विचारपाक सोदता जर हिनी गाड्या जर काडल्या जाल्यार हिंच्या पोटा पाण्याची तुम्ही व्यवस्था केल्या की नोटीसी मेन्शन केल्या तुम्ही. जर हे फाल्यां जर गाडे काडले जाल्यार तुका आमी तुमकां कितें तरी पेन्शन दितले आनी कितें दितले अशें तुमी केल्लें ते नुशें बरयल्लें आसा. जाल्यार तुमी खंयच्या आदाराचेर गाडे काडा सांगता. आयज ते मायग्रांट येतात रस्त्या सायडी बसता आपलो वेपार विकतात. एक पंचायत म्युन्सिपाल्टींक कोण विचारना. जर आमचो गोंयकार जर खंय बाजारात जर वेपार घेवन बसलो 8 जाली काड तुजो वेपार जाल्यार भरता तुमी व्हरून म्युन्सिपाल्टी उडयता कोणाचो म्हणून. हो तुमी गोंयकारांचे अत्याचार जो करता न्ही हो थांबयात. आयज रोड तुमी रूंद करतात बरी गोष्ट आसा पूण तुमी तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें त्या वेळार आमी काम स्टार्ट करताले त्या वेळार तुमच्या गाड्या काडाक म्हणून लोक 100 कुजन काडटाले. तुमी तांकां धमकी दिता मोडटाले डेमोलिशन करताले. कोणाचो हे गाडे जमीन कोणाची. अरे आमची गोंयकारांची जमीन मरे आमच्या जमीन आमी धंदो करतात. आनी जर तुमकां जर ते काडपाक करपाक जाय तांकां पयलीं दुसरे कडेन प्रोविजन करून दिया जाल्यार तेंच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था करात. हांव पंचायतीकूय सांगूं सोदता हे सगळे पंचायत ते आयज तुमी ह्या लोकां बरोबर रावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक हे लोक ह्याच वाठारांतले हांगासर बसून कितें तरी बसून आपल्या पोटा पाण्याची व्यवस्था भुरग्या बाळ पोसतात शिकयतात. आनी तुमी तांकां तसोच हांव मिनिस्टराकूय सांगूं सोदता तसले हेचे पयलीं बरो ढोंग घालाचो केल्लो की आपूण असेंब्ली असो आवाज करतलो तसो आवाज करतलो. जर जणी कितें असेंब्ली पळयला पळय न्ही तूं कितें थंय उलयला हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. तुवें हेचे पयलीं लोटांगणां घातलेली मिटिंगेक की आपूण असो त्या समाजाचो आनी लोकांचो जाल्यार हीच लोटांगणां जेन्ना जेन्ना ह्या गोंयकारा विरुद्ध पळय कायदे जाताली थंय तुवें जर सीएमाच्या बायकला लोटांगणां घातलेली की बाबा हे पांय पडटा तुका ह्या गोंयकारा विरोधी कायदे करूं नाका म्हणून जाल्यार तुका वालोर आशिल्लो. पूण तूं एक राजकीय खेळ खेळटा तुजी खुर्ची आनी तुजी वोटींग सेव करून तुवें असेंब्ली उलयलो हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आतां हे लोकांचो पोट्या पाण्याचो
व्यवस्था करपाक तुमच्या पोटाचेर खोट पाडपाचें आसा तेन्ना तुका खरेंच म्हूण सांगता उलयता आपूण बारीक बारीक लोकांची कळकळ आसा म्हाज्या मतदार संघाची जाल्यार ह्या लोकांची कायम स्वरुपी तिची व्यवस्था कर तुमच्या पोटा पाण्याची कित्याक परत परत रस्तो करून जाता परत परत हिंगा नोटीसी येत आसल्यो ह्यो नोटीसी हिंगा येवपाक जायना आनी आरजी आमी त्यांच्या बरोबर फूल त्यांच्या बरोबर आमी उबे आसतले जर त्यांच्या पोटा पाण्याचो जर व्यवस्था केला आणि येतो लोक जर लोडा दिसता काढून आमी त्यांच्या बरोबर आसतले आनी आमी उदो हो करून दाखय सांगला विदेशान एक आमच्या आमदारान एमएलए 39 जाणां कितें कशें उलोवप कितें विशय मांडप ते दाखयल्ले आसा तसो तो उदो कितें हो आमी सरकाराक दाखोवन घेतले देव बरें करूं. नमस्कार गोंयकारांनो, आम्ही आता माड्डोळा हायवे आणि आता सगळ्यांनी सांगला की सगळ्यांचे नोटीस येयल्ली आसा म्हणून आणि हे आता गाडे काडपाचे अशें म्हणून कळ्ळें. सो आता हे गाडे आता आलीचे न्ही, हे पयलीं आमचे ल्हानपणान आमी ल्हान आशिल्लीं पळय तेन्नाचे गाडे आणि सपोज जर ते गाडे काढले जाल्यार ती आता कितें करतली सांग पळोवया. लोक ते कितें करतले गाडे सपोज काडले ऑन द स्पॉट. तशेंच फाटे कडेन एक आमचो कोण तरी रिलेटीव आसा तेजो गाडो अशी नोटीस दिल्ली ताका पूण तेणे ऑन द स्पॉट तेंच्यांनी येवन तेंचो गाडो काडपाचो प्रयत्न केलो. मागीर तेंच्यांनी सांगलें की गाडो काडूं नाका म्हणून अशें म्हणून. आनी सद्याचो तो गाडो बंद आसा कळ्ळें. आनी हांव की आतां गव्हर्मेंटा कडेन मागता तिंका अशें त्रास अशें करपाचें ना, परत परत नोटीस हें करपाची त्रास करपाचें ना. आनी जर सपोज गाडो जर सपोज काडटा जाल्यार तांकां पयलीं कितें तें ऑप्शन दिया की तुमी तांकां वाडून कितें जावं कितें अशें परत परत तांकां येवन त्रास करूं नाका. इतलें सांगना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.